सांगपाचें म्हळ्यार सर आतां हे आमगे पाली तोडे सगळे लोक जाणा कितलें बरें कितलें नुस्तें हिंगा मेळटा. एका 20-22 वर्सां जालीं एका कोणें हात दिवंक लागूना तें वयर पुरोन न्हू तितून तें सारकें ग्रावंड लेवल जावपा पावलोलें. हिंगा गणपती तितून विश्वासन करताय तेय तांकांय तें बुरोवपा मेळना वयर सोताले. पूण जेन्ना म्हजो जनरल सेक्रेटरी आहा जोतीन बाब कमिटीन हांव प्रेसिडेंट आहा जेन्ना आमी आमच्या शेतकारांक कितेंय तरी बरें जाता तें करपाक आमी सदां मुखार आनी हो आमकां आदार मेळटा आमच्या कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो आनी तसो बाब आमचो आंतरबाज MLA तेजो आमकां जायतो आदार मेळटा. आतां जेन्ना हें मशीन गायलें थोडें काम जालें तें मागीर मशीन गेलें पूण लोकांगेलें कितें जालें MLAन कितें केलें रे थोडेशी मात काड मरे अशें जें कोणाको करूं जायना आनी करूं सोदनाय ते मनीस उलोवपाक तयार आहाय. पूण आज आमी बाबा अंतरबाज आमचो MLA आउट ऑफ स्टेशन आहलो येता आमी काल ताका सांगलें की बाबा आनी मातशें ती मात काडपा जाय आनी आज सकाळीं ताणें येयलो हिंगा पर्सनल येयलो आनी ताणें हेंचो आमकां JCB धाडली. आतां आमी उरलेली माती काडून ती मातशें पोंदा घालपाक आमी हें करताय. सो आमी आज MLA गे हांवें काम चोयलां ते भाशेन तो आपल्याक जाता तें काम ग्रासरूट लेवलाचेर तो करपाक सोदता आनी ह्या मनशांक हांव सांगूंक सोदतां जे उलयताय तांकां बेश्टें उलय नाकाय बेश्टें क्रिटिसायज करपा जाय म्हूण कोनाकाय चोयाय काम कितें 22 वर्सां तुमकोडे एक सांगूंक शकनासलोले तुमी हें कित्याक जालें ना तें. तो हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे बाबा अंतरबाजा MLA आमचे कमिटी जे म्हाका खूब आदार दिताय आनी वेवसाय आमी कितें तरी करूंक सोदताय. आज थंय माड पडो आहलोले ते घातले आमी रावन आज आमी आजून केलो न्हय 2-2.5 वर्स जाली आमी आमकां मोग आहा आमच्या वेलसांचो. सो हेंच आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदताय कोण उलयताय ताका कितें जाता करपा जाता तें आमी करतले देव बरें करूं. म्हजें नांव जोकी हांव पाली तोडे शेतकार एसोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी. थोडे दीस फाटीं आमचे MLA सरान हिंगा JCB धाडलोले आमकां ते आमची हे डिसिल्टींग करपाक थोडे तो मातशें थोडें काम ताणें केलें आनी तो JCB घेवन गेलो पूण ते सराचे मतीन वचोंक ना आनी आमचेय मतीन वचोंक ना. लोक बेश्टो उलोवपाक लागलो की हे कितें केलां माती मातशें थोडी काडले आनी कितें म्हणून. जेन्ना आमी सरा सांगलें सर अशें इन्स्पेक्शन तूं मातशें यो आनी पळय सरान येवन तें इन्स्पेक्शन करून ना ताबडतोब तो म्हणपाक लागलो हें बरें जालें ना तेंगेलें काम. सो काल पावस पडलो हिंगा सकाळीं सो सरान ज्या WRD फोन केलो आनी तें सांगलें हें मातशें काम कंप्लीट कराय म्हणून. आयज हिंगा परतून आमकां दिश्टी पडटा जें काम अर्दें उरलेलें तें आतां JCB हांगा चालू आहा आनी तें काम आमकां चालू जावन आनी थोड्या दिसांनी हें काम कंप्लीट जातलें म्हूण आमकां विश्वास आसा. सो आमी आमच्या MLAक आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा.